1 Maccabee, chapter 13. 5. सिमाव महायाज्ञिक आणि जुडेवांचो फुडारी 143 to 134 क्रिस्ती शका आदी. सिमाव फुडारीपण घेता. त्रिफो एक व्हड फौज तयार करता म्हूण सिमावाक कळ्ळें आनी तो आतां एक आकांताचें आक्रमण जुडेयाचेर करूंक चिंता तेंय ताका समजलें. एक खबरेन सगळे पोरजेच्या काळजांनी भिरांत उत्पन्न जाल्या म्हूण ताका कळटोच तो जेरुसलेमाक गेलो आनी सगळे पोरजेक एकठांय केली. तांकां घोटाय दिवन तो उलयलो, तुमी जाणोत, म्हज्या बापायच्या कुटुंबांत म्हज्या भावांनी आनी हांवें मोइजेसाची सुमूत आनी देव मंदीर सांबाळूंक कितें केलां तें. कसल्या तुफानाक आमी फुडो केला आनी कसलीं झुजां आमी झगडल्या तीय तुमकां खबर आसा. सगळे म्हजे भाव सुमूत सांबाळूंक झुजां झगडले आनी मेले. आतां उरला तो एकलोच हांव. असले परिस्थितींत हांवें म्हज्या जिवाची पर्वा करची हें म्हजें सोशिल्लें पयस आसून कित्याक हांव म्हज्या भावां परस श्रेश्ठ न्हय, पूण हांव म्हज्या देशाच्या पवित्र स्थानाच्या आनी तुमच्या बायलांच्या आनी भुरग्यांचे वतीन तांचो बदला घेतल्या शिवाय रावचो ना. कित्याक नसायेन आनी आमचो नाश करचे खातीर हीं राष्ट्रां एकठांय जाल्यांत. हीं उतरां लोकांनी आयकलीं आनी तांची उर्बा वाडली आनी तांणी मोठ्या आवाजान म्हणलें, तुजे भाव जुडास आनी जोनाथन हांचे सुवातेर तूं आतां आमचो फुडारी. आमच्या नांवान झूज कर. तूं जें कितें सांगताय तें आमी करतले. म्हणटच ताणें सगळ्या सैनिकांक एकठांय केले. सुडसुडायेन शाराच्यो मोडलेल्यो वोंती दुरुश्ट करूंक हात घातलो आनी आपली राखण सुरक्षीत तशी मजबूत केली. ताणें अबशालोम हाच्या पुताक जोनाथनाक एक व्हड फौज दिवन जोपांत धाडलो. शारांत ज्या लोकांन वस्ती केल्ली तांकां जोनाथनान धांवडावन घातलो. सिमाव त्रिफोक जुडेयांतलो फाटीं धुकळटा. जुडेया जिखून घेवच्या विचारान त्रिफो तोलेमायसान थावन एक व्हड फौज घेवन भायर सरलो. येताना आपणा बरोबर ताणें जोनाथनाक एक कैदी कसो हाडलो. सिमावान एका उक्त्या मोलाच्या कांतार आपलो तोंबू बांदलो. जेन्ना त्रिफोक कळ्ळें की जोनाथनाचे सुवातेर आतां सिमाव रावला आनी आपणाक झुजांत फुडो करूंक तयार आसा म्हणून, तेन्ना ताणें ताका हो निरोप पाठयलो, तुज्या भावाक जोनाथनाक हांव बोंद दवरतां, कित्याक तो कचेरींत आसतना ताणें सरकाराचे कॉन्फ्रीक आपलें रीण फारीक करूंक ना. तरी पूण हांव ताची सुटका करतां. जर तूं रुपयाचे 100 तालेंत धाडशी आनी ताची सुटका करतोच तो आमचे आड झूज करचो ना म्हूण ताचे 2 पूत आमचे कडेन ओलीस म्हूण धाडून दी आनी मागीर आमी ताची सुटका करतले. सिमाव जोरी ते आपणाक फटोवंक सोदतात म्हूण जाणवासलो, तरी ताणें दुडू आनी ताच्या 2 पुतांक घेवन येवंक मनशांक धाडले. हेच लोक म्हणटले आसले, सिमावान पयशे दिले नात आनी पुतांक ओलीस कशे धाडले नात, देखून जोनाथनाक जिवेशी मारलो. देखून ताणें 2 पुतांक आनी 100 तालेंत पाठोवन दिले. पूण त्रिफोन आपलें उतर सांबाळूंक ना आनी ताणें जोनाथनाची सुटका करूंक ना. मागीर त्रिफोन देशाचो बसून करचे खातीर ताचेर आक्रमण केलें. आदोरा वचपाच्या रस्त्या वाटेन आपणें आपले फौजेक व्हेली. पूण सिमाव आनी ताचे झुजारी जे वाटेन ते वेताले ते वाटेन आपुणूय वचूंक लागले.
जेरुजाल्याच्या कोटांत आसलोले तांचे दुस्मान ताका निरोप धाडीत आसले की तूं हांगा यो आनी अरण्यांतले वाटेंतल्यान आमकां गरज त्यो वस्तू धाड. त्रिफोचे सगळे पांय झगडपी सैनीक तयार आसले, पूण ते राती चड बरफ पडलो आनी तांच्यान दोंगरांत थावन सोकला देवूंक जायना जालें. म्हणटच ताणें सगळें सोडून दिलें आनी जिल्यादांत गेलो. आनी जेन्ना तो बास्कामा लागसार पावलो तेन्ना ताणें जोनाथनाक मारलो आनी ताका थंयच पुरलो. उपरांत त्रिफो आपल्या खासा देसांत परतलो. मोदेन शारांत सिमावान बांदलोले समाधींत जोनाथनाक निखिपितात. मागीर सिमावान आपले मनीस पाठयले आनी आपल्या भावा जोनाथनाच्यो ओस्ती हाडल्यो. मागीर ताणें त्यो ओस्ती आपल्या पुर्वजांच्या शारांत मुणगे मैदानांत पुरल्यो. जोनाथनाच्या मरणाक लागून इस्रायलान व्हड दूख केलें. जायतो काळ लेगून तो लोक ताच्या मरणाचें दूख करून रावलो. आपल्या बापायच्या आनी भावाचे समाधी वयर सिमावान एक बरीच उंच यादगिरी बांदली जी खूब पयस थावन पळोवंक जाताली. तिचो फुडलो आनी फाटलो भाग चकचकीत फातरांनी सुरूंगायल्लो. ताणें 7 पिरामीड उबारले, एक आपल्या बापायक, दुसरो आवयक आनी 4 आपल्या 4 भावांक. व्हडे हिकमतीन ताणें ते पिरामीड बांदून हाडले. तांचे भोंवती ताणें व्हडले खांबे उबारले आनी ते खांब्यांचेर यादगिरी कांतयल्यो. त्या भायर दर्यांत पॉयंट करतल्या सगळ्या लोकांनी पळोवचे खातीर ताणें बोटींचे आकार चितारले. त्यो यादगिरी आयज लेगून मोड्यामांत उब्यो आसात. डेमेत्रियस दुसऱ्यान सिमावाक केल्ले उपकार. तितल्या म्हणसर त्रिफोन तरणाट्या राजाचो अंटियोकूस 6 हाचो जीव काडलो. ताच्या जाग्यार राजा जालो आनी आजियेचो राजमुकूट आपणाक मेळून घेतलो. ताणें त्या देसाचेर बरेंच व्हडलें ओदृश्ट हाडलें. सिमावान जुडेयांत नव्यान कोट उबारले. ताच्यो मिनारी उंच, वोंती मजबूत आनी भायर भितर सरपाचे दारवंटे. उपरांत ताणें तातूंत जेवण भरून दवरलें. ताणें राजा डेमेत्रियस दुसरो हाच्या फुड्यांत आपले राजदूत धाडले आनी जमनीचो जो कोर फारीक करूंक जाय आसलो ताचेर सुटी दी म्हूण मागलें. कित्याक त्रिफो कांयच करिनासलो, बगोर तांकां नागयतालो. डेमेत्रियसान ताका जबाब दिवन हे परी चीट पाठयली. राजा डेमेत्रियस हाची मायादनीक सिमावाक, राजाच्या इश्टाक आनी जुदेव पोरजेक तशें ताच्या फुडाऱ्यांक नमस्कार. तुवें धाडलेलो भांगाराचो मुकूट आनी भांगाराची पाकली म्हाका पावली. तुजे कडेन शांतीचो करार करपाचो म्हजो खटपट्यो चालू आसात आनी हांव म्हज्या अधिकाऱ्यांक सांगून धाडटां तुमचे वयलो कोर काडून उडयात म्हूण. तुज्या विस्वासा खाला आमी केलेल्यो आमच्यो पयल्यो भासावण्यो आनी तुवें बांदलोले किल्ले आमकां तुजो उगडास कोत्तात. हालींच्या काळार आमच्या करारा बाबतींत जायतें चुकलां. ताका लागून हांव माफी मागतां. हांव तुका खेरीत कोर जो अजून फारीक करपाचो उरला आनी दुसरे कसलेय कोर जेरुजाल्यांत एकठांयताले ते ह्या वेळार थावन काडून उडयता. आनी तुमचे मदले जर कोणूय आमचें नांव बरोवपाचें आसत तर तांणी तें बरोवचें आनी आमचे लागीं शांती करची. म्हणटच 117व्या वर्सा 170 जुदेव लोकांच्या गळ्याक परदेसपणाचें झूम आसलें. तें काडून उडयलें. परजा आतां आपल्या दाखल्यांचेर, कबलातींचेर ह्या उतरांनी तारखो घालूंक लागली.
सिमाव नामनेचो महायाज्ञीक तसो जुदेव लोकांचो हुकुमदार आनी फुडारी हाचें पयलें वरस. सिमाव जेजेर आपल्या ताब्यांत करता. त्याच काळान सिमावान जेजेराक वेदो घातलो आनी तांचे फौजे सयत सगल्यांक आडावन दवरलें. ताणें झुजाचें यंत्र तयार केलें. धुकलून हाडून शाराचे भोंवतीक तें कोयलें. एके मिनारीक हळो केलो आनी ती आपल्या ताब्यांत केली. ताचे मनीस जे त्या झुजाच्या यंत्रान बसून आसले ते सुडसुडायेन शारांत भोवूंक लागले. ताका लागून लोक बरोच गोंदोलांत पडलो. शारांतले दादले तांच्या बायलां आनी भुरग्यांक चड फोड्यांनी आपलीं आंगावलीं पिंजलीं आनी शाराच्या दुर्गांचेर वयर चडलीं आनी झूजबंदी हाड म्हणून सिमावा कडेन मागूंक लागलीं. तांणी म्हणलें, आमकां तुजी काकूट दाखय, आमकां खास्त फावो पूण ती लावं नाकाय. तर सिमावान तांचे कडेन नेम घालून उलोवपां केलीं आनी झूज सोंपयलें. ताणें लोकांतले भायर घातले आनी ज्या घरांनी तांच्या देवांच्यो मुर्त्यो आसल्यो त्या घरांची नितळसाण केली. हें सोंपयल्या उपरांत तो आनी ताचे मनीस वाखाणणेची गायनां आनी प्रार्थना करूंक शारांत भितर सरले. ताणें थंयची अशुद्धता पयस केली आनी समूत पालटोल्यांक थंय दवरले. ताणें नगराचें कोट मजबूत केलें आनी आपणा खातीर थंय एक घर बांदलें. सिमाव जेरुजाल्याचो किल्लो आपल्या ताब्यांत करता. जेरुजाल्याच्या किल्ल्यांत आसलोले मनीस आतां सारकेच अडचणेंत पडले. तांकां कितें विकूंक वो कितें विकतें घेवंक भायस भितर सरूंक जायनासलें. ताका लागून ते भुकेक सांपडले आनी कांय जाण उपासांनी मरूंकूय पावले. तांणी शांती कर म्हूण सिमावा लागीं विनवणी केली आनी तो कबूल जालो. तांकां किल्ल्यांतले भायर काडले आनी ती सुवात शुद्ध केली. 171 वर्सा दुसऱ्या म्हयन्याच्या 23व्या दिसा शारांत एक व्हड समारंभ घडपांत आयलो. कित्याक इस्रायलाचे सुरक्षेचो भिरांकूळ करार आतां शेवटाक पावलोलो. सिमाव आनी ताचे मनीस वाखाणणेची आनी दिनवासनेची गायनां गावन किल्ल्यांत भितर सरले. वाजोवपाचीं वाजोंत्राय घेवन ते तीं गायनां गायताले. सिमावान एक फर्मावणी काडून वर्साच्या वर्सा हो दीस व्हडा गंजगोनान करचो म्हूण फर्मायलें. ताणें मंदीर आसलें त्या दोंगराची राखण सुरक्षीत उरूंक किल्ल्याचे उजवे वाटेन एक घर बांदलें आनी तातूंत तो आनी ताचे मनीस रावताले. तें घर ते मुखी कचेरी कशी वापरताले. सिमावाचो पूत जुआंव आतां वाडलोलो म्हणटच सिमावान ताका सगले फौजेचो हुकुमदार केलो आनी जुआंवान आपली मुखेल कचेरी जेजेरांत बसयली. देवाचें उतर हें